एट्रॅक्शन आसतना तरणाटो तरणाटी मिसा घेनात. एट्रॅक्शन आसतना काजारी जायनात. 40-45 जाल्यारय काजार जायनात. एट्रॅक्शन आसतना भुरगीं जायनात. त्या देखून कुटुंबांत भुरगीं येनात उणी जाल्यात. एट्रॅक्शन आसतना आकर्शण आसतना कांय जायना. ताणें त्या राती बायलेक एक मार घाल्लो. एकच मार. चड ताणें मारून घातलें. एकच मार घाल्लो. हांवें म्हणलें तुवें कित्याक मारलें? म्हाका राग आयलो. कित्याक तें पबाक गेल्लें, तें डॅन्साक गेल्लें, तरणाट्या सांगात डॅन्स करतालें. म्हजी बायल ती, म्हाका बरें दिसोना. तातूंत हांवें एक मार मारलो. दोन दोंगर तुमचे मुखार दवरता. एक दोंगर मोरिया बलिदान भेटोवचो दोंगर आनी एक दोंगर मोरया. मोरया पडच्या जाया. साश्णीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय? म्हज्या बाबान न्हय, म्हज्या मायन न्हय, म्हज्या पाद्रेपान न्हय, म्हज्या भुरग्यांनी न्हय. हांवें पेट्याक बांदून घाल्या तक्षणा पेटो बरो जायना. पेटो सड साप कर जाता. बांदिल्ले पेटे सड सापतात. तशेंच एका मनशाक आमी तिरस्कार केल्ल्या वेळार ती सड जब्बर जातात. ती जब्बर जावच्या पयलें तांकां धर. तांचे भितर आसा मोवाळ आनी काकुळट. वेलकम ऑल द यूथ टू दीस रिट्रीट. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या बोळान, सगळ्या तुज्या सक्तेन, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या कुडीन सर्वेस्पराचेर तुजो भरवसो दवर. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. कोणाचेर तुजो भरवसो दवर? सर्वेस्पराचेर तुजो भरवसो दवर. लुका स्वाध्याय 18 ओळ 18 अशें म्हणटा. थंयसर काल्पनीक तरान हांवें तयार केल्लो दोन दोंगर तुमचे मुखार दवरता. एक दोंगर मोरिया, काल सांगिल्लें मोरिया बलिदान भेटोवचो दोंगर आनी एक दोंगर मोरया. मोरया पडच्या जाया. हो दोंगर आमचे मुखार बायबलांत लूक 18:18 थंयसर दवरला. आतां कोण येतात? आमचे तरणाटे येतात. एकलो तरणाटो येता. मोरिया दोंगराचेर जेजू बसला आनी ते म्हणटात, सोम्या हांव कॉलेज शिकोवंक येता. सोमी म्हणलो, वस बरें कर शिक. आवय बापूय बरें नांव जोड दी. व्हडलो जायचे तुवें, बरो जायचे तुवें, सगळ्यांक तुवें किर्ताडी जाय. आनी ताका बेसांव दिवन धाडटा. युथाक ह्या तरणाट्या बारी खुशी. आनी एकलो आयलो तरणाटो जेजू सरचेन म्हणलो, जेजू शिकप जालें, हांव आतां कामाक वता. जेजू म्हणलो, शाबासकी तुका. भुजाक तापडून म्हणलो, शाबासकी तुका, वच मोरया दोंगर तूं वच, बरें करून काम कर, पयशे जोड, घरान दी, कुटाम चलय, शाबासकी तुका म्हूण ताका धाडलें. त्या तरणाट्या बारी खुशी जाली. आनी एकले तरणाटे चेडू आयले म्हणले, म्हाका प्राय जाली जेजू, काजार जावंक हांव बैसरल्या, त्या देखून तुजें बेसांव जाय. जेजू न्हू एक 100 रुपया आसो दिव न्हू. चेडो तुका सोलो बरो मेळ्ळा, बरें काजार जा, गम्मत कर, मागीर बरें कुटाम बांदून हाड, भुरगीं आसोवन दीत घरा, वच म्हणून ताकाय बेसांवान धाडलें. आनी ताचे उपरांत आयच्या वांजेलांतलो तरणाटो आयलो आनी तो म्हणलो, सोम्या 10 उपादेस हांवें पाडल्यात, मिसा खावंक गेलां, सगळें केलां, आवय बापायकी खुशी केल्या, बरें काम करनासा, हांवें कितें करी जाय? साश्णीक जिवीत जोडी जाय तर हांवें कितें करी जाय? म्हाका खुशी जावचें हें क्वेश्चन, हें प्रश्न. कित्याक दुडू जोडी जाय तर कितें करी जाय ताणें विचारलें ना. मोठो जायचे जाल्यार खंय वचा जाय, खंयच्या जिम्माक वचा जाय ताणें विचारलें ना. आज हांवें पैन करी जाय तर खंयचें बायक, खंयचें कार काणूंक जाय, जेजू कडेन विचारलें ना. आज हांवें खंयच्या गांवाक, भायल्या गांवाक कामाक वचा जाय ताणें जेजू कडेन विचारलें ना. ताणें फकत विचारलें, बऱ्या गुरुजी, बऱ्या मेस्त्री, साश्णीक जिवीत जोडूंक
हांवें कितें करी जाय म्हज्या बाबान न्ही, म्हज्या मायन न्ही, म्हज्या पाद्रेपान न्ही, म्हज्या भुरग्यांनी न्ही, हांवें कितें करी जाय. आनी ताका जेजू जाप दिता, ये आनी म्हजो पाटलाव कर. जेजून कसली जाप दिली? ये आनी म्हजो पाटलाव कर. कम अँड फॉलो मी. నన్ను ಹಿಂಬಾಲಿಸು. నన్ను ಹಿಂಬಾಲಿಸು. आनी उपरांत पळयत पुस्तक म्हणटा ताका इतली बेजाराय जाली की जेजून बायक दिवना, जेजून विजा दिवना, जेजून काम दिवना, जेजून डिग्री दिवना, जेजून ताका घर बांदून दिवना, जेजून ताका कांय दिवना. जेजून इतलेंच म्हळें, कम फॉलो मी. ये म्हजो पाटलाव कर. ताका एक आशा दिवच्या बदलाक, ताका भरोसो दिवच्या बदलाक म्हाका आनी तुका उतरां वयर दिसता जेजून ताका निराशात दिली. ये म्हजो पाटलाव कर. कोणाक जाय पाटलाव करूंक? कोणाक जाय कुरीस मरोवंक? कोणाक जाय हें सश्टीक जिवीत मेल्या उपरांत? ताका देखून बायबल म्हणटा तो कंतिश्ट जालो आनी घरा गेलो, परत्याक आयलो ना. तो कंतिश्ट जालो आनी सीदा घरा गेलो, परत्याक आयलो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तो तरणाटो खंय आसा? तुमचे मदें कोणी आसा जाल्यार म्हाका सोदून दिया. तो कंतिश्ट जावन घरा गेल्लो तरणाटो खंय आसा? तुमचे मदें आसा जाल्यार म्हाका सोदून दिया. ह्या रेतीरेच्या पयलें तुमी म्हाका हाडून दी जाय. घरा गेला तो, ताका धरून ताका सोदून तुमी हाडून दी जाय. आतां हांवें म्हळें ह्याच लूक 18:18 आनी एक दोंगर आसा. हांवें एक ल्हानसो स्किट केल्लो, नाटक. त्या नाटकाचो पात्र तुमकां सांगता. हांगासर जेजू बसून ताणें कितें सांगलें आयकलें. पूण हांगासर आनी एक दोंगर आसा, मोरया. मोरया न्ही, मोरया. पाडच्या जावया. आनी ताका एकलो तरणाटो येता. तो एकलो गुरुजी बसला, पूण जेजू न्ही तो. आनी एकलो गुरुजी बसला, संवसाराचो. हो तरणाटो येवन म्हणटा, म्हाका बेजाराय जाल्या, हांवें कितें करी जाय गुरुजी? गुरुजी म्हणटा, ओ तें अमृत बार आसा, ओस बियर पिये, समान जाता तुका. 2 बोटली बियर पिये म्हणून. तरणाट्याक कितली खुशी जाली. ताळयो बेट्या, एक जोरान ताळयो बेट्या. नाका गे, नाका गे. हय, बरी खुशी जाली सद्गुरूची उतरां आयकून. गुरुजी, ओ गुरुजी. थंय गेलो तो. ताच्या उपरांत आनी एकलो तरणाटो आयलो. तो म्हणलो, गुरुजी हांवें मोराजेम चिंतलां. ताका गुरुजी म्हणटा, दोरी व्हडली हाड आनी मोठी हाड, घट्ट हाड. कित्याक म्हळ्यार उमकाळटना काट्ट जायत, घट्ट हाड म्हणलो. आनी तो तरणाटो संतोशान गेलो. गुरुजीन कितली बरी ताका एक आज्ञा दिली पळय. एकलें चेडूं आयलें आनी म्हणालें, गुरुजी हांवें काजार जावचें चिंतलें, पूण ताका डायवोर्स करूंक हांवें चिंतलां. ताका गुरुजी म्हणटा, कितें? तुज्या काजाराचो सगळो खर्च हांव दिता, वच वेग्गी डायवोर्स कर म्हूण ताका धाडटा. आनी सोते आनी एकलो तरणाटो येवन म्हणटा, हांवें वीक पियेजे म्हूण चिंतलां. आनी ताका गुरुजी म्हणटा, वीक धाकटी बोट लाडी नाका, व्हडली बोट लाड, पियोन न्हिदे म्हणटा. एकली बायल मनीस अशेंत जाल्लें आमच्याच गांवांत. एप्रील मेयांत ह्या बायल मनशेक पुतान जोर केलें. पुतान जोर केलें म्हण ही दवली 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 मुखार एक बांय आसा. बांयत उडलीच. बांयत उडोवन तिका मागीर काडी जाय पडलें. आनी ते आंतुळणार आसतना फिरगज विगार तिका कुमगार दिवंक गेल्लो. आनी विगार म्हणलो, तूं बांयक उडोवली न्हय? वय, मरो नाय कित्याक? मोरो एप्रील मेयांत बांयत उदक काय? उदक ना, उदक सुकल्लें. ताका पाद्राक तामाशेक म्हणलो, तामाशेक पयलें पळय जाय तुवें बांयत उदक आगी नांगी म्हणून, मागीर उडा जाय आसलें. आतां पळय कोणाक जाय तुका पेंगटाची दूख, पेंगाड मोडुल्लें, बेड्डार आसली ती 6 म्हयने, मागीर मेली. तातूंत तिकाच कश्ट मेळ्ळे. उदक आसलें जाल्यार ती उडुल्ली जाल्यार मोरती आसली. उदक नासतना उडुल्ल्यान पेंगाडच मोडलें आनी ती आंतुळणार आसली. पळया, ही एक जावं पुरो एक तमाशाचे विशय. पूण जाल्यार हो गुरुजी ताका मोरया म्हणली वाट दाखयता. तर आज तरणाट्यानो तुमचे मुखार हांवें 2 दोंगर दवरल्यात भरवशाचे. एक मोरया, थंयसर जेजू बसला आनी तुमकां कसलो भरोसो दिता पळया सश्टीक जिविताचो. आनी तशेंच मोरया म्हणल्या त्या एका दोंगरार
एक गुरुजी बसला, तो तुमकां दोरी दिता, वीक दिता, तुमकां डिप्रेशन दिता, तुमकां कश्ट दिता, तुमकां बार दाखयता आनी तुमकां लढाई करून शिकयता. तादेखून विंसोण कोणाची? हूज चॉयस टुडे? विंसोण कोणाची? तुका जेजू जाय बरो असो, तुका हो गुड्या वयलो गुरुजी जाय, पळय तुजें नाच तो करतलो. तादेखून रेतीरेक आयिल्ल्या तरणाट्यांक जेजूची उतरां पुरो म्हणून म्हाका भोगतात. आनी अशें हांव आज तुमकां बायबलांतलें बरोवचो म्हळ्यार कितें, कोंकणींत एकच शब्द बरोवचो म्हणून. पूण तरणाट्यानो, तुमकां आज बायबल दुसऱ्या तराचो बरोवचो दिता. तुमकां आज मुसर हें कोणें शिकोवना. बायबलांत 5 तरांचे बरोवचे आसात. सगळे दिवंक आज वेळ ना. 5 तरांचे बरोवचे आसात. एकच होप न्ही, 5 होप आसात, 5 बरोवचो आसात. खंयचे ते? पयलें जावन आसा हिब्रू भाशेंत आमी ताका चेसा म्हणटा. चेसा म्हळ्यार कितें? किर्तन 18:1-2. किर्तन 18:1-2 आमकां शिकयता. हे चेसा म्हळ्यार बॉल. बरोवचो म्हळ्यार बॉल. बरोवचो म्हळ्यार स्ट्रेंथ. बरोवचो म्हळ्यार थेंगो मारचो, सपोर्ट घेवचो. तर बरोवचो म्हळ्यार बॉल म्हणून आमकां खंयसर कळटा. वास भयणी. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता. सर्वेस्परा आमी युवजनां तुजो मोग करता. तूं मुजें बळ. हांव बळा दीक, त्या देखून तूं म्हजें बळ, तुजें तोंड हांव बळ घेता. सर्वेस्पोर मुजें खडाप. सर्वेस्पोर म्हजो फातर खडाप. आनी हांव जावन आसा तरणाटी घट बळादीक तुजें तावन हें खडाप फातर हांव घेता. मुजें कोटें. तूं म्हजें कोटें, तूं म्हजो दोरो, तूं म्हजें कंपावंड हॉल. आनी हांव ह्या कुटुंबाक आनी म्हज्या भावार्थाक, म्हज्या फिरगजीक एक कंपावंड वॉल कोटें जावन आसा. म्हजो सडवंडार. तूं म्हजो सडवंदार. यू आर माय सेवियर. आनी त्या देखून आज म्हज्या कुटुंबाचो हांव सेवियर. आज म्हज्या कुटुंबाचो, म्हज्या आवय बापायक, म्हज्या भाव भयणीक हांव सडवंदार जावन रावता. म्हजो देव. तूं म्हजो देव. आनी आज हांव घरा म्हज्या कुटुंबाचो राखणदार. मुजें खडाप. तूं परत्याक म्हजें खडाप. हांव ताका शरण येता. त्या देखून तरणाट्यानो, तुमचें बळ देवाक समर्पण दिया. कित्याक? त्या देवा तावन तुमकां हें तरणाटपण मेळ्ळां. चेसा हिब्रू शब्द. चेसा म्हळ्यार बळ, म्हळ्यार तेंगो मारचो. जुवांव जेजू सांगता बसून आसतना, जेवण आसतना सगळ्या पिक्चरांनी तुमी पळया, तो जेजूक वणकोण बसता. आनी जेजू थंयसर ताका तेंको जाता आनी हो जेजू कडेन तेंको घेता. आज आमच्या कुटुंबांत आमचो बरोवचो आमची तरणाटी, म्हजो पूत, म्हजें धू फाल्यां म्हाका पळयता. आनी त्या देखून आवय बापूय भुरगीं पुतांक धुवांक तेंको मारनासात. त्या देखून हो तेंको निसरूंक सोडिनाकात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 तर हांगासर आसली सगळी एक हात वयर करया. एक ल्हानशें मागणी आमी करया. दोळे धांपा. मोगळा जेजू, मोगळा जेजू, हांव तुजो मोग करता. तूं म्हजें बळ जावन आसाय. तूं म्हजें खडाप. तूं म्हजें कोटें. तूं म्हजो सडवंदार. तूं म्हजो देव. तूं म्हजें खडाप. आज आमच्या युवा जनांक मोग करूंक शिकय. तांकां दैवीक बळ दी. तांकां खडाप तूं कर. भरोशाचें कोटें तांकां कर. भावार्थाचो सडवंदार तांकां कर. आनी तांचो देव, आमचो देव, आमचें खडाप जावन सदांच राव. आमच्या तरणाट्यांक तुका आमी समर्पण दिता.
आमच्या भुरग्यांक आमच्या भुरग्यांक तुका तुका शरण आमी करता शरण आमी करता. तर तरणाटे जावन आसा बोळ बरोवचो म्हळ्यार बोळ. आतां दुसरें आमी पळया ते आमकां होजेया प्रवादी अध्याय 2 होजेया प्रवादी अध्याय 2 20 आनी 1 21 थंयसर दिला. आनी एक बरोवचो तो बरोवचो म्हळ्यार हिब्रू भाशेंत रखम. रखम म्हळ्यार बरोवचो म्हळ्यार मोवाळ. बरोवचो म्हळ्यार काकुळत. तातूंत कोंकणीन एकच शब्द हिब्रू भाशेंत 5 शब्द आसात मोवाळ आनी काकुळट. कंपॅशन अँड टेंडर. तातूंत बरोवचो म्हळ्यार कंपॅशन अँड टेंडर मोवाळ आनी काकुळट. होजेया प्रवादी 2:21 वाच. हांव तुका ससनाक मुची पतीन करून घेतलो. हांव तुका इस्रायला ससनाच्या ससनाक तुका क्रिस्ती आत्म्या हांव म्हजी पतीन म्हजी वायफ म्हजी बायल जावन हांव तुका घेतलो. प्रामाणीकपणान आनी न्यायनितीन विश्वासी मोगान आनी काकुळतीन हांव तुका मुची पतीन करून घेतलो. प्रामाणीकपणान बरोवचो आनी न्यायनितीन बरोवचो विश्वासी मोगान बरोवचो आनी काकुळतीन हांव तुका म्हजो करून घेतलो म्हजी करून घेतलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. 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 हाका ह्या बरोवशाक रक्कम म्हणटात. रक्कम थंय शेषा हांगा रक्कम. तातूंत आज आमचे तरणाटे मोवाळ आनी काकुळतीचे जावन आसात. आमचे तरणाटे आमची तरणाटी काटोर न्हय मोवाळ जावन आसात. म्हाका आतां उडास आसा बेंगलोरान सांजेर वॉकिंगाक वेता आसतना गार्डनांत एकलो तरणाटो बसो रडोन आसलो. हांवें 2-3 रावंड करतना ताका पळयलें दुका बसची रडचे. म्हाका बें दिसलें हो तरणाटो आज जीवघात करून काण घेता. इतली बेजार ताका पळयतना तो क्रिस्तांव सोगी ना क्रिस्तांव गी म्हाका कळीत नातलें. हांवें लागीं वचून ताच्या खांद्यार हात घालो. कोण गे हांव फादऱ्या म्हाका गोत आसा. पॅण्ट शर्टार हांव आसलो म्हजो हात ताच्या खांद्यार घालो. तक्षण ताणें रडोवंक सुरू केलें. ताकाय कळीत ना हांव कोण म्हणून. मस्त रडोवंक सुरू केलें. आनी उपरांत हांवें ताचे कडेन विचारलें तूं कोण. आनी ताणें ताचें नांव सांगतना कळ्ळें तो क्रिस्तांव म्हणून. मागीर ताका हांवें म्हजी वळख सांगली. हांव फादऱ्या ह्या इगर्जेचो हांगासर सांजेर वॉकिंगा येता हांव. आनी तो वळख ताणें रडोवन 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 कितें ताका सांगूंक जाय आसलें. हांवें म्हळें आतां सांगनाका तुजी पोटली मस्त आसा आतां उक्ती करनाका. म्हजें सांगता वॉकिंगाक एक म्हळें तसो हात धरून ओडलो येना म्हणलो. हात धरून ओडलो हांवें आनी हांव वॉकिंग येताना ताकाय फास्ट वॉकिंगाक हांवें व्हेलें. वॉकिंगाक येताना 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 ताका एक बरो एक जोक सांगलो हांवें. आसो आयल्यो ताका बरो जोक. आसून आसून परत्या व्हरून गेलो. मागीर तो म्हाका म्हणलो तुमी एक पिटी आसयतात म्हाका एक पिटी रडयतात म्हाका. म्हजें जिवीत हांगा रडोवन गेलां. मागीर हांव ताचे वट्ट बसलो. सांग म्हाका कितें. आनी तो वळू ताची काणी ताणी सुरू करतनाच म्हाका तो बें दिसलें कित्याक तातूंत क्रायम आसलें. क्रायम आसलें. मागीर पुलीस म्हाकाय आपयतात म्हळें येयली च्या पिवन या म्हळें च्या पिवंक गेल्या. ते च्या पियेतना ताणें सांगली काणी इतलेंच. तो काजार जाल्लो. हांवें चिंतलें तरणाटो म्हणून काजार जाल्लो पूण तरणाटो आसलो. ताणें त्या रातीक बायलेक एक मार घाल्लो. एकच मार. चड ताणें मारून घातलें एकच मार घाल्लो. हांवें म्हळें तुवें कित्याक मारलें. म्हाका राग आयलो कित्याक तें पब्बाक गेल्लें तें डॅन्साक गेल्लें. तरणाट्या सांगात डॅन्स करतालें. म्हजी बायल ती म्हाका बरें दिसोना तातूंत हांवें एक मार मारलो. आनी ताच्या उपरांत कितें जालें तें पयलें आमच्या धर्माचें न्हय. आनीक ताची जात भार्येक दुसरी जावन आसली आनी ताणें म्हजेर फिर्याद मांडल्या. म्हज्या जातीचेर फिर्याद मांडल्या. म्हाका ताणें जुलूम घाला. आतां म्हजेर FIR आसा केस आसा. तातूंत म्हाका कितें करचें कळना. शीदा ताका इगर्जे व्हरून गेलो. म्हजें सांगात राव हांव पळयतां. आनी उपरांत त्या एका पंगडाच्या मुखेल्याक हांवें आपयलें आनी तशेंच त्या जातीच्या एका मुखेल्याक हांवें आपयलें आनी तशेंच एका पाडतीच्या वडिलाक हांवें आपयलें आनी तशेंच
अनेक पार्टीच्या अनेक वडिलांक वापयले अशे 4 जाणांक बसोवन एक मिटींग करणं आमी पोलिसा सरशीन पोलीस स्टेशनाक गेल्या कित्याक हाका एरेस्ट जायनातले बरी कित्याक म्हळ्यार ती केस तशी आसली आनी अशें थंयसर इत्यार्थ करूंक आमी मस्त निश्चय केलो ताका थंय तावन त्या बंदडे तावन जेजूच्या त्या कृपेन हांवें सुटोवंक प्रयत्न केले आनी अशें ह्या तरणाट्याक कसलेंच बादाक जायनासतना इल्लेशे पयशे दी जाय पडले त्या चेडवाक ताच्या कुटुंबाच्यांक सगळें जावन हाका त्या बंदडे तावन हांवें सुटका दिवन मुझे सांगता आमच्या सिगर्जेंत ताका लागीं लागीं 1 वर्स सकाळी जावन सांजेर मुसोर मिसा घेनातलो आतां मिसा न्ही त्या इगर्जेंत 5 मिसां 5 मिसांक तो आल्तार भुरगो जावन रावता 5 मिसांक तो सेवा करता 5 मिसांक ह्या जगाक कुमो करता हांव थंय तावन आयलां आतां म्हज्या नंतर आनी एक पाद्रे बायला तो थंयच आतां सकाळीं तावन राती मुसोर त्याच पाद्र्या सांगता इगर्जेंत रावून जायती सेवा तो करता त्या तरणाट्याक राज्य तो ताका एक आमी ताळयो पेटया पळय मोगाच्यानो आज आमचे तरणाटे कश्टांत दुखांत आसतना तांकां एक मनीस मेळ्ळ्यार पुरो तांच्या खांद्यार हात घालूंक तांकां एक हात धरूंक तांकां वाड दाखोवंक तांकां कुमोक करूंक आनी आमची तरणाटी जिवितांत मोवाळ आनी खाकुळत तांकां मेळ्ळ्या वेळार ती बरी जातात ताका देखून आवय बापायनो तुमच्या पुतांक आनी तुमच्या दुवांक कसलीच आनी चूक केल्यार तांकां वायट उलय नाकात तांकां आनेकल्या मुखार ससार करिनाकात तांकां घरांत हांव खंयच्या कारणां की तुमी भायर घालनाकात म्हाका कळीत आसा हळ्ळेंत एका बापायन पूत इल्लेशें पिवून आयलो म्हणून पुताक घरांत भायर घाल्लो पूण तो पूत आज इतलो भोंवून मोवाली जाला की त्या पुता धरूंक जायना आज आमी मागीर दुरसात आमी मागीर दुरसात त्या देखून कोणाकच तुमच्या पुता दुवेक कसलीय चूक तांणी केल्यार तांकां मोवाळ आनी काकुळत तांचे लागीं आसा तें उस्तूंक सोदा आनी तें तांचे तावन काडा आनी हो तरणाटो हांवें तुमकां सांगलो ल्हानसो आनी ऑर्डिनरी तरणाटो न्ही तो एका तेंपार एक व्हडलो मोवाली एका तेंपार ताका सकट भियेतले एका पंगडाचो लिडर तो पूण जाल्यार ताका ताच्या भितर आसली ती मोवाळ काकुळत हांवें सोदून काडन ताका आज आमचे सारको हांवें केला तो कसलोय जावन दी आमचे सारको ताका हांवें केला पेट्याक बांदून घाल्या तक्षणा पेटो बरो जायना पेटो सड साप कर जाता बांदिल्ले पेटे सड सापतात तशेंच एका मनशाक आमी तिरस्कार केल्ल्या वेळार ती सड जब्बर जातात ती जब्बर जावच्या पयलें तांकां धर तांचे भितर आसा मोवाळ आनी काकुळत मोवासो आनी दुदासो सागोर इज्रायल आमी म्हणटा ते इज्रायल ह्या तरणाट्यां भितर आसा एक ताळयो पेटया आमी चोरान आनी तिसरो शब्द बरोवशाचो जावन आसा तो आमकां कीर्तन 56:3-4 कीर्तन 56 3-4 3 तन 4 आमकां सैन्सर दिला आनी तो बरोवसो जावन आसा त्या बरोवशाक आमी हिब्रू भाशेंत बेथाक म्हणटा बेथाक म्हळ्यार कितें कॉन्फिडन्स वा बोल्डनेस कोंकणींत धैर्यादीक आनी आत्मविश्वास धैर्यादीक आनी आत्मविश्वास आनी हे आत्मविश्वास आनी धैर्य आमच्या युवा जनांतय आसा तांचें धैर्य मेसोवचें जावन आसा आनी तें आमकां पवित्र पुस्तक कीर्तन 56:3-4 कितें म्हणटा आयक म्हाका भिरांत दिसता पूण आमच्या तरणाट्यांक भिरांत ना त्या वेळा हांव तुजेर विश्वास दवरतां म्हजो विश्वास सोम्यातय देवातय आसा देवाच्या उतराची हांव स्तुती करतां हांव देवाच्या उतराची स्तुती करतां देवाचेर विश्वास दवरता म्हज्या देवाचेर म्हाका रचलेल्या बापाचेर हांव विश्वास दवरतां म्हाका भिरांत ना म्हाका बेन दिसना आवय बापायचे बेना म्हाका वागाचे बेना पोर एकल्यान चिरातेक शिमटेक धरून गुंडयलें खंय आनी टीव्ही रायलें एका चिरातेक एका तरणाट्यान शिमटेक धरून गुंडयल्लें आमकां टीव्हीचेर दाखयलें ताचें धैर्य पळया हांव आनी तूं धांवता पूण ताणें त्या चिरातेक ताच्या हातांत शिमटेक धरून बोना भितर घालें म्हळ्यार विशेष तरणाटो तो जावन आसा उपरांत
मनीस म्हाका कितें करूंक शकता? मनीस म्हाका कितें करूं सांगता? हांव मनशां भियेना, हांव कोणाकच भियेना, म्हाका धैर्य आसा, म्हाका बळ आसा. हे चिंताप आमच्या हर एका तरणाट्यांचें. कित्याक तांकां देवान बळ दिलां, पूण ताच्या सांगाता देवान तांकां काकुळत आनी दयाळपणी दिलां. पोरू उपेंद्राची एक मुवी आयली, यू अँड आय, तूं आनी हांव म्हणून. आनी ह्या मुवींत तो एक उतार सांगता, कित्याक म्हळ्यार आमी रसिल्ल्या देवाक हांव पुजा करिना, पूण म्हाका रसिल्ल्या देवाक हांव पुजा करता. कितली बरी उतरां पळय उपेंद्राच्या तोंडांत हांव बायबलाची उतरां आयल्यान. आमी रसिल्ल्या देवाक हांव पुजा करिना, म्हाका रसिल्ल्या देवाक हांव पुजा करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आज आमच्या युवाजनाचे समस्या आमी रसिल्ल्या देवाक आमी फाटल्यान दवरता, आमी पुजा करता. आमी रसिल्ले देव मस्त आसात, जावं पुरो सोरो, जावं पुरो ड्रग्स, जावं पुरो सिगरेट, जावं पुरो मोबायल, जावं पुरो लाव ते लाव, हांव ताच्या फाटल्यान दवरता. कित्याक ते आमी रसिल्ले. पूण म्हाका रसिल्ल्या देवाची पुजा करी जाय तर ताका एक एट्रॅक्शन जाय. एट्रॅक्शन आसतना तरणाटी मिसा घेनात. एट्रॅक्शन आसतना काजारी जायनात. 40-45 जाल्यारय काजार जायनात. एट्रॅक्शन आसतना भुरगीं जायनात, त्या देखून कुटुंबांत भुरगीं येनात उणी जाल्यार. एट्रॅक्शन आसतना आकर्शण आसतना कांय जायना. त्या देखून आज आमच्या तरणाट्या युवाजनांक युवतींक एट्रॅक्शन कोण घालता? येन्स, बेथाक, दयाळाय आनी काकुळत. कोणा कडेन दयाळ आनी काकुळत आसा तो बरोसो तो तरणाटो. तें तरणाटें आज हर एकांती आमच्या सांगाता मुखार आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी चवथें जावन आसा मिका प्रवादी 7:7 वळींत आमकां सांगता. मिका प्रवादी 7:7 वळींत आमकां सांगता. आनी हिब्रू भाशेंत तो शब्द जावन आसा आमन. आमन बरोसो म्हळ्यार आमन. कितें तें आमन वास? पूण हांव सर्वेस्पराची वाट पळोवन रावतलो. हांव सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसा. म्हजी सडवण करतल्या देवाचेर हांव भरवसो दवरतलो. म्हाका खंडीत म्हजो सर्वेस्पर एक वाट दाखयतलो. आय विल बी सक्सेसफूल, आय विल बी सक्सेसफूल. हांव यशस्वी जातलो म्हणलो बरोसो. म्हजो देव म्हजे मागणें आयकतलो. म्हजें देव हांवें मागल्लें सक्कड म्हाका दितलो. म्हळ्यार हें आमन म्हळ्यार इंग्लिशांत फेथफुलनेस आनीक टू बी कन्फर्मड म्हळ्यार कितें? प्रामाणीक आनीक निश्चित. म्हळ्यार एक तरणाटो वाऱ्या भशेन हालना. एक तरणाटें कोणें कितें सांगलें म्हणून हालनात, दलनात. ती तांच्या जाग्यारच घट्ट रावतात. कोणाकच भियेनात ती, कोणाकच हालोवंक हालनात ती. आनी त्या खातीर तांकां हालोवचें तितलें सुलाभ न्हय. तडेवटी हर एका फिरगजींनी येत समस्या जातात युवाजनाचे. युवाजन हालनात, युवाजन हालनात. ती खेळून आसल्यार वचा बॅट उडया, बॉल उडया, घरा वसा म्हळ्यार ती वचनात. कित्याक गिवणी सारतात. युवाजनां फाटी सवाल घालतात. तांकां सारकी जाप दिल्यार आमची युवाजनां थंयसर प्रामाणीक रावतात आनी निश्चित जावन उरतात. हें आमान आमच्या युवाजनांक सरी जाता. आनी निमाणें जावन आसा 500 शब्द बायबलान बरोवसाक दिला. इजाय प्रवादी 51:51 वर्स 4 आमकां कितें सांगता? वास. म्हजे परचे म्हाका चीत दी. म्हज्या तरणाट्या, म्हज्या भुरग्या, म्हाका खाण दी, म्हाका चीत दी, म्हाका आयक. म्हज्या लोका म्हाका कान दी. संवसाराक आयकोंक वचनाका. संवसार जायते बुरशे उलयता, फाटल्यान दुसऱ्यांच उलयता. तूं म्हाका कान दी. कित्याक धर्मशास्त्र म्हजे थावन भायर सरतलें आनी म्हजो न्याय राष्ट्रांचो उजवाड जातलो. आयक, तुजो बापोय आणखी मुखार आसा तें हांव सांगता. तुजो बापोय, तुजी आवय, तुजी बायल, तुजे बहीण, तुजी सासूमाय, तुजे भाऊ, तुजे शेजारी तुका दूर जाताले. तुजे विशयंत कितें कितें उलयताले, खबरो करताले. पूण तूं
तांकां काण दिनाका हो काण सोम्याक दी हो काण सर्गाक दी त्या देखून हो काण सर्गाक हो काण सोम्याच्या उतराक बायबलाक हे दोनूच कान आसचे तुका तूं म्हाका चित दी तूं म्हाका आयक आनीक हांव कितें धर्मशास्त्र तुका कितें सांगता इगर्ज मतां तुका कितें सांगता त्या प्रमाणे तूं चल आनी तुका हांव न्याय करून दिता आनी तुका हांव राष्ट्राचो उजवाड कुटुंबाचो उजवाड देशाचो उजवाड हांव तुका करता त्या देखून ह्या शब्दाक हिब्रू भाशेंत या हाल म्हणटात म्हळ्यार आयकोवचें बरोवचो म्हळ्यार आयकोवचें बरोवचो म्हळ्यार राखून रावचें म्हाका बरें जाता म्हणून पातयेवचें त्या देखून तरणाट्या निराश जायनाका तुका बरें जातालें सदांच तुमकां बरें जाता कोणाकच वायट जायना. Subscribe to our channel and hit the bell icon to never miss an update. Like our videos to show your support. Share them with friends and family to spread the word.